channel. I hope you all are doing good. So आज आम भायर वयताय आनीक ही ट्रिप स्पेशली केल्या बेबी लागून. So it's not kind of like a trip. लागी वयताय आमी like 15 minutes by car. Got Harper with me. Then I've got my mom here. Hi. And then Mr. Beggio, the driver. Co-driver. वयताय Beggio आमी आयज. तुम्ही हे दिल म्हाका खबर ना हांव हे घालो ना वयता रूड कोणशे स्ट्रॉबेरी खावपाक ताका सारकी चोड लायक आनी ताका लागून स्ट्रॉबेरी फार्म वयताय स्ट्रॉबेरीज काडपाक. ना आमी गेलेले न्हू हिंगा खूंय ऑक्सफर्ड वचून आमी बरे पयस गेलेली आमी. सो आमी लॉंग टायम बॅक आमी गेलेली मिलट्स फार्मा थिंगाय स्ट्रॉबेरी पिक करपाक जाताल्यो पयल्यो बट नाव दे डोंट अलाव. सी यू गायज एट द फार्म. Howl at me. Strawberry picking, and yes, this is the field. Like kitli early hade poi. Millets farm is bigger than this. Strawberries alle poi ajun he hai ti so ten sala limited hai hoi strawberries and the black currants. So तुम्ही पिकिंग ओय काडपाची. सो तुमकां जाय ती काडपाची बास्केटीन अशें करून भरपाची and you pay like ते वे करून मागीर थिंगा पे करपाची. So I'll show you guys कितें कोण आहाय ती दाखयता हें सगळें. Hello. Strawberry. Kiri ko nande? Sabay. Sabay. Papigyan me all maga. Hoy. ची वेबसायटीचेर ती दिताय ती अवेलेबिलिटी आहा ती बेसिकली. सो तेणी स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी सांगलेलें लिमिटेड आहा म्हणून and which is limited like you know ती तोन्नी हाय कशी पिकोंकू नाय चोड अशें करून तोन्नी हाय. very nice and juicy. raspberries आहाय strawberries हा आनी black currants हाय आनी चोड वता हा सारकी. बरी हाय मामा. और सारकी शब्बाय है बहुत हैप्पी है तुगना ना. So far you collect केले मामान पोया बेजून आपणा आख्खें कलेक्शन हय हापरा दिलें. तुझे कलेक्टेड दाखय रे. माझे कलेक्शन बिंग जाता कलेक्ट मामाचे एक पोत थाको बंद बरोवन व्हरपा दिसले म्हाका हांवें बरें काडली. हॅव टू वॉश दॅम धुवपा जाय म्हणून बट अशें करून मातशी एक दीस हाडल्या कांय जायना. हे आनी पळय कितली रेड ते. स्ट्रॉबेरी पिक करून जाल्यो. सो हें आख्खें स्ट्रॉबेरी फार्म आख्खें हाडल्यार मागीर दिश्टी पडटा. आणि दी अदर सायड एज वेल ते सायडीच्यान बी स्ट्रॉबेरीज आहाय बट ते सायडीन वचो मेळना. मे बी थिंगा अजून जावकरां आसतल्यो आनी हें न्हू टील ऑक्टोबर पासून हा दिसना. सो ऑक्टोबरान बंद मागीर न्हू. आतां आमी रासबेरीज खावपा वयताय नॉट खावपा
रसबेरीज पिक करपा वयताय. एक्चुअली न्हू थिंग खावपा अलावड ना, बट एक दोन कोणाक गायले आमी बेश्टी. आमी केल ती स्ट्रॉबेरीज हाडल्यो. फेवरेट न्हू हय, स्ट्रॉबेरीज तेजी फेवरेट न्हू. आनी जाय स्ट्रॉबेरी आनी जाय. हा ते हांव हय गो वॉट दाखोवन आले जायत घालता स्ट्रॉबेरीज. आनी हिंगा न्हू अशें करून भुरग्यांचें खेळपाचें आहा, प्ले एरिया आहा एंड फार्म आहा हिंगा धाकटेशें, चड व्हडलें ना. आनी हें रसबेरी. मग इथे गाव गाडी दोतरी जातोय. कोण सो बेसिकली आमी न्हू हितिंगा रसबेरीज हाडपाक गेलेली. आनी रसबेरी थिंगा फार्माक गेले तेन्ना हांवें ऑन करूंक ना रिकॉर्डिंग बटन. सो थिंग सगळे बेश्टी हांव उलयतालें दिसता पिशवी. सो थिंगा होय. सो आतां हांवें पयलें पळय जाल्यार रिकॉर्डिंग जावना. सो इट्स फायन. I'm not gonna go there again. Yeah, so this is the cafe. आमी बेश्टी कितें खातोली आनी देन तेंची फार्मूय आहा थिंगा भुरग्यांचें. आनीक भुरग्यांचे थिंग प्ले एरिया आहा आनीक सो फार्मूय आहा. सो आमी न्हू हिंग कितें खावपा आहली आनीक मागीर थिंग वचपा आहली फार्मान. बट अनफॉर्च्युनेटली तेंकड कांय ना हूंय. सो आमी बेश्टी फार्मान वयतली आतां. तेंकड कांय अशें करून कित्याक आमी वीक डे आयिल्ले न्हू. सो विकेंडाकूय तेंकड चड ऑप्शन्स आसताय. सो बेश्टी बेप आहा. बेप मिनींग द रोल, ब्रेड रोल आनी तितून बेकन. सो वी जस्ट गोना लायक गो सी द एनिमल्स एंड थिंग बेबी खेळपा आनी मॅम वयतली घरा. कितें पित गो? Juju from the shop. Breadsticks. So garlic and parsley and so garlic and parsley and pesto and parmesan. Breadsticks are like बेश्टे पोपा कुछ लगता है तो. पी slide है boy. Slide. Positive. Breadsticks. Hi. ये कुछ कॉम्बी पोई रे. हाँ? कौन बना रहे तो? हाँ कौन बता? हाँ? पट्टा निदला. यो. नहीं यहाँ पे यहाँ है. क्या करने दी यार? मगो टर्की है. Happy. Text for you. Yo, in your boy. हाँ बोल. अप्पा इंगा अड़गो. अड्डे ते काउंटर. कौन रही हो? कौन? मैं नाइट कोर. ते काय करपा न्हू. पयला आसतलो बेबी कितले एक्सायटेड जालें तें पळोवन एनिमल्स आनी तेका तें तशें करून तेका लायक एनिमल्स सारकी. कोणा भाशेन लायक तेका एनिमल्स. कोणा भाशेन लायक तेका तुजी भाशेन. पळय येताय पळय ते गोट्स. तेका सगळे म्हाजे भाशेन लायक. तेका स्विमींग लायक म्हाजे भाशेन. तेका एनिमल लायक. Yeah,
आयज दीस बरो हाल कशांनी लामास आहाय तेंकडे लामाज अल्पाकास वाइट कलर दोया बड़े किती इतने में मुंह सोईते यान पे क्यूट सारखे हाय करू वाले पूरे डालिस का बाय कर कश हाल तुझं बरं झालं How was your एक्सपिरियन्स day? बरं झालं दिस बरं झालं एक्सपिरियन्स न्यू थिंग आमकां पाकान बी येवना नासलें बरं झालें सावडे बरे इतलो हालो व्हिडिओ आणि हापरान चड एन्जॉय केलें सारकें चड न्हू अशें करून गोरमी चड आहा वत आहा न्हू सो जायना आमची टायर्ड जाली भोवन आनी पळय हाय सगळीं बसलेली कशें जालें हाव वॉज इट बरें जालें हा बरें जालें मम्मीची पाय लागणे झाले फॉर्च्युनेटली आमी बेबीचे हेच आमकां दिसलें आमकां जातोलें स्ट्रोलर हाडूंक ना बेबीचो ताका धरूंक पडलें I'll see you guys in my next vlog. Until then, share kindness and let love guide you. Bye bye. बाय